ह्या दोन भागांत आज हॉट मिक्सिंगाचे कामाची आम्ही शुभारंभ करतात। हो ट्रायबल सप्लाय अंतर्गत जवळजवळ 1,37,00,000 रुपये खर्च करून तो आजमच्या त्या शिमेचेर सुरू जातलो। तो बिलिंग ह्या साखो आणि गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजचं जे आमची प्रयोग मतदारसंघांची गेट जी पडटा त्या पर्यंत हे जो रस्त्याचे डांबरीकरण जावन आसात। त्याच बरोबर हे बिलिंग प्रयोगचे जे इंजिनियरिंग कॉलेज जी आसा ती कॉलेजच्या सायडीच्यान जो सायड शोल्डर किंवा आमकां रिटेनिंग वॉल घालून थोडोसो रस्तो वायडनींग करपाक जाय त्या संदर्भानाचें हें काम आसा। अत्यंत रस्तो गडगडीत जाल्लो आसा तो रस्तो आनी आमचें प्राधान्य आसा की आमचे जे स्कूटर स्वार वतात किंवा जे गाडयो चलयतात ज्या गाडयांक आज खुबशे पयशे लागतात मेंटेनन्स करपाक, तांचेर चड मेंटेनन्स येवपाक जायना। त्याच बरोबर आमचो लोक जो आसा तांकां कसलेच तरेची दुयेंतां ओडून घेवपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जितले बरे रस्ते सुळसुळीत जातले व जितले कसलेच खड्डे पडपाना हाची जबाबदारी आज आमी सगळ्यांनी घेतिल्ली आसात आणि सातत्यान हांगसरले सगळ्या ग्रामस्थांनी हो सगळो पाठपुरावो करून आज हो रस्त्याचे जात तितले बेगीन आमी डांबर घालपाक फक्त 2-4 दीस लागतले, व्हडलो चड लागपाना। आणि खरें म्हणल्यार हो काम बरेच पयलू सुरवात करपाक दिले कारण टॅक्निकल थोडे प्रॉब्लेम्स आयिल्ले कारणान आमी तें करपाक शकले ना। तरी आसतना जो वेळ आयिल्लो आसा बरें काम बरें आमकां साथ दिवपाचो आमी तयारी केल्ली आसात। त्या खातीर हांव ह्या दोनूय वार्डांतले पंच त्याच बरोबर सरपंच त्यांचें अभिनंदन करता आणि अशेंच मुखार एकवटान आमी ह्या बिलिंग प्रयोगच्या उदरगतीच्या माळाचेर आमी कार्य करुया, वावर करुया आणि जी कामां जी उरिल्ली आसात ती कामां करून घेवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकमेकाक सहकार्य करून मुखार या। एकूच गोष्ट आसा की आज सातत्यान आमी पळयतात की कितलींशीं कामाचो बुनयादीचो फातर थोडी कामां सुरू जावन कंप्लीट जाल्लीं आसात। बितके सारकेलें काल 2.5 कोटीचें काम पूर्ण जाल्लें आसा आणि ह्या संदर्भान आमी मुखार वता आसतना जशें सरपंच बाबान सांगिल्लें आसा की आनी 1-1.5 वर्सान आमकां कामां सोदचीं पडटलीं। काही कामां उरतलीं, थोडी काही ऑब्जेक्शन्स जागेचो इश्यू आसा पूण हो सुद्दां आमी इश्यू सुटावो करपा खातीर सातत्यान प्रयत्न करतात।